सगळी. आय होप तुम्ही सगळे घट आसा. तर हांव बी एकदम घटमूट आसा. वेलकम बॅक टू माय चॅनल गायज. तर गुड मॉर्निंग, बिकॉज माझी मॉर्निंग जाला आता आणि आयज आमकां सुटी आसा बिकॉज आयज मकर संक्रांती म्हणून. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका देवळान वचपाक जाय आशिल्लें. खूब दीस जाले चित्तालें हांव, बट मागीर वचपाक म्हाका मेळोकूच ना, म्हटल्यार यादूच उरना जाली म्हाका. आय एम व्हेरी सॉरी, बट म्हाका याद नाशिल्ली. वचपाक जाय करतालें, मागीर अशेंच उरतालें. सो आतां वचपाक जाय म्हाका. आतां म्हाका रेडी जावपाक जाय. सो आजून हांव न्हावन बीन ना, बट हांव वोदोळ उठलेलें म्हटल्यार उठलें, तोंड बी धुलें आनी चाव बी केल्ली हांवें घरा कडेन, बट न्हावना आजून. सो हांव आतां वचून बेगीन न्हाता आनी मागीर रेडी जावपाक जाय, बिकॉज सांकवाळे देवळान वयता हांव. पयलीं सांकवाळे देवळान वचपाक जाय, मागीर हांव बिर्ला मंदीर वयतलें, म्हटल्यार बिर्ला टेंपल वयतलें राधा कृष्णाच्या. सो हय, पयलीं हांव बेगीन न्हावन बीन येता. हांव जस्ट न्हावन बी येयला आतां आनी मातसो थोडोसो मेकअप केला हांवें. हांवें नॉर्मली हो सिंपल सो कुर्ता घातलेलो आसा. सो आमी एक्चुली आयज बोडगेश्वर जात्रेक वचपाची आसली, बट मागीर ड्यू टू सम इशू आमचो प्लॅन कॅन्सल जालो तो. सो आतां भाव म्हणपाक लागलो की डॅडी बीन ना घरा कडेन, डॅडी मातसो बिजी आहा दिसता. सो भाव म्हणपाक लागलो की या म्हणून. आतां ताका या म्हणटा ताका ओड्डोच्यान उठयता, उठना जालो म्हणून हांवें चिंतलें की बरें तो उठना जाल्यार नाका उठोवंक, हांव हांगासर देवळान वचून येता म्हणून हांवें हो कुर्ता घातलो. आनी आतां तो उठला आनी आतां 1 o'clock जाला, तो न्हावपाक गेला. आतां न्हावन केन्ना येतलो म्हणून खबर ना. तो एवरी टायम असोच करता आनी हांव आतां कुर्ता बी चेंज करचें ना, हांव अशें पळयतलें वाज येता परत चेंज करपाक. सो कशेंच आसूं न्ही. सो मातशे इयरिंग्स घालपाक जाय म्हाका. इयरिंग्सान न्हू हांवें खूब कितें चूज केल्लें आसा, बट हांव कन्फ्यूज आसा कितें घालूं तें. सो हांवें एट दी एंड हांवें हे सिंपलशे झुमका सिलेक्ट केला. काल हांवें, तुमी म्हाजो कालचो व्हिडियो पळयला पळय, ती इयरिंग्स म्हाका खूब लायक जाली आनी ती हेजेरूय एक्चुली सूट जाताली, बट हांवें ती ना घालना. कितें गो तें म्हाका नाका, बट हांव ती घालना. पेन जाता म्हजे कान मागीर, म्हणून हांवें ही चूज केला. अरे रे रे रे, म्हजी चेन. पळोवया इफ हांव चेन घालता जाल्यार कशी दिसता ती. चेन काडून चेन घातल्यार बरी दिसता. ती कोण दिसता तुमकां? बन्स आसा खंय, बन्स हाडला. खंय दवरला तेजे कडेन? बन्स हाडपाक लायला खंय तेणेन रेस्टॉरंटाच्यान. कांयच करपाक मेळना. हॉटेलाचे बन्स पळय कशे दिसतात ते, सामके मोठे मोठे. हे आनी कितें गो, अर्दो कलर कसलो आनी अर्दो कलर कसलो. आनी आमच्या घरान करतात पळय ते टोटल डिफरंट आनी बेस्ट लागता. म्हाका म्हाज्या घरान करतात ते खूब लायक, बट नो ऑप्शन, खावपाक पडटा. परफ्युमाक लागून हांव हो यूज करतलें आयज. चड नाका, स्ट्रॉंग परफ्यूम म्हाका लायक ना. म्हाजे छोटूशे क्लिप पळयात. इयरिंग्स मोस्टली हांव जात्रेच्यान घेता, जात्रेकूच घेवपाक प्रेफर करता, बिकॉज ते खूब कितें दिसता म्हाका अशें घेव कशें दिसता. सो तेन्ना घेता हांव. बरें दिसता. आबार इतकीच उरला, 4 न्यू पॅकेट हाडपाक पडटलें म्हाका आतां. कुर्ता चेंज केला आनी म्हजे कितें म्हणटा ती चेन बी काडली, बिकॉज ते चड ओवर दिसतालें मागीर. आनी आतां म्हाका खंय तरी दिसता की बाबा जात्रेक वयता कशें, बिकॉज तो चडूच सिंपल कसो आशिल्लो. सो हांवें हे घातलेलें आसा हो कुर्ता. आनी बाकी सगळें सेम आसा, इयरिंग्स बी सगळें सेम आसा. आनी भाव वदोळ रेडी जालो. आतां म्हाका लेट जालो हांगासर. सो चल बेगीन आतां सकयल वयता हांव. खंय रे आपी? जिमू बाबा एकूच बित्तीत घेवन बसला तो. हा मती ओ जिमू. पळय हांव फूल पॅक जाल्लें आसा आतां. पयलीं आमी सांकवाळे देवळान वयतलीं, मागीर आमी थंयच्यान हांगा वयतलीं, म्हापसा वयतलीं. हा, भाव सामको लेट करता. ताणें भावान आतां 3 शूज चेंज केला आनी फायनली एक ताणें सिलेक्ट केला. आतां आमी आतां सिग्नल पडलो म्हणून आतां आमी हांगा रावल्यात. त्या सायडीची क्लियर जालें की ह्या सायडीची स्टार्ट. हांगासर बी
येऊन बसताले हांव स्कुलान आसतना जाणा फ्रेंड्सां वांगडा स्पेशली ड्युरींग एग्जाम्स टायम स्पेशली एग्जामी दिसांनी येवन बसताली आमी हांगासर टायम आसतालो तेन्ना हांव आनी म्हाजे एकटे फ्रेंड आशिल्ले बलंका म्हणून आमी दोगूय जाण हांगा बसतालीं आनी खूब जाणां दुसरी भुरगीं बी आसतालीं बट आमी दोगूय जाण सेपरेट करून बसतालीं शी ते दीस कितें दीस आशिल्ले सांकवाळे पावले थोडे सांकवाळेचे हो रोड बेस्ट दिसता न्हू सो बारीक सो आसा दोनी वाटेन अशीं झाडां तशें आसा ह्या वाटेनचे बीन आसा लोकांचे देवळा कडेन पावत येयली आमी तर पावली काय देवूळ दिसता हॉटेल पाक कर बरें हांगाच पाक कर उदक कसलें पडटा रे हांगा राव देंवता ते उदक पडटा बी ते झाडाक लागून उदक घालता दिसता म्हणजे उदक पडटा अख्खें सीट वले येतले म्हणून मातशें फाटल्यान पाक कर पुरो हांगा पडना ते दोनी कडेन पडटालें तें उदक हांगा पडना ते माजरांनी पळय कितें केलां तें सगळें हें पळय हें सगळें आमचें तें जात्रा आशिल्ली न्हू त्या टायमार ते सीट कवर बी घालपाक विसरतालें हांव हें सगळें खावन दवरलां उजवाती आमकां थंयूय वचपाक जाय पळय ताका आमकां एंट्रन्सा कडेन बरी रांगोळी घातला हे पळय डेकोरेशन बी केल्लें आसा हांगासर पांयाक गरम लागलें आई शांतादुर्गा हनुमान हांगानी रोजीस बी दवरलेले आसा पळय रोजीस दवरलेले आसा गुलाब जाल ते आसता अशें आसा म्हणून सगळें डेकोरेशन बीन पयर हां शेनवार पोस आसा ते शेनवार लय दिसता म्हाका ते फोटो जाय थंय पयलीं देवळा वचून येवया यो सो आमी थंय वचोन येयली आतां आमी हांगा येयल्यात आमी राखणकाराच्या हांगा येयल्यात देवळान आमचे पांय बी पडोन जाले आतां दर्शन घेतलें आमी आतां आमकां म्हापसा वचपाक जाय बट बिफोर दॅट हांव हांगासर थोडे फोटोज क्लिक करतले हय फोटो काड म्हाजे मातशे ना राव वडणी आनी हे जॅकेट बी काडपाक जाय पयलीं म्हाका जेवण बी आशिल्लें दिसता हांगासर आमकां खबरूच ना आमी हांगाच रावता एक्चुली आमकां खबरूच ना फोटोज सारके येयना म्हटल्यार फोटोज बरे येता बट हांव अशें टायर्ड कशें जाल्लें आसा दनपारचो टायम न्हू सो खूब गरमी आसा आतां फूल परत पॅक जाता हांव बिकॉज आतां हांगच्यान खंय पसून ट्रॅवल करपाक जाय वत आसा सामकें तो गेलो आपूण भाव सामको तुका कितें ताण लागलेलो ना रे ओदोळू ना तो गेलो आपूण म्हाका आतां फूल पॅक जावपाक जाय पूण नाजाल्यार अशेंच हांव हांगासर आमच्या घरा कडेन हांगा येता थंयच आसा आनी म्हजो फेस पळय कितलो टायर्ड कसो दिसता गरमेन सामको आनी आतां थंय वयता म्हणसर कितें जातलें म्हणून खबर ना सामकें गर्मी 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 है पळय गर्मी है तो थंय बसलेलो बाबडो हांव येता म्हणसर सो आमी आतां वयतात मागीर ज्योती खंय गेली पांयांक गरम लागले सामके या मरे आतां डायरेक्ट म्हापसा म्हाका सामको थोडो ताण लागले तुका कितें पिवपा जाय तुका बरी घातला सिंपल बट बरी घातला पळय नाशिल्ली ताका सांगपाक हांगासर आसा म्हण उदक पिवपाचें उदक बी सगळें मेळटा हांगा पी तो तू कितें पेल तूं पायला मागीर म्हापसा पावत येयला कसले हांगासर कसलें कन्स्ट्रक्शन चल्लां पळय रस्ते बी सगळे अशें पिड्ड्यार जाल्ले आसा काल हांव अशेंच गेल्लें जाणा मरे हांवें चलयल्ली फर्स्ट टायम अशी गाडी सामकें असले रुटाच्यान कशें गेल्लें जाणा हांव भिवून सामकें वयल्यान ट्रक बी येता त्या वाटेन बी सगळें अशें हें केल्लें आसा पळय ह्या वाटेन तरी कांय न्हू येता आसतना हांवें घरा वयता आसतना त्या वाटेन सामको तो रूट सामको कसो केला जाणा जागो सुद्दां ना वचपाक त्या दीस कशें येयला हांव सगळो धूळ सामको काल पयर ते
चलनाशिल्ले हेल्मेट घातलं त्याने काय घालून नाशिल्ले पाऊस त्याचे तोंड फूल अशें हें जाल्लें माती माती कशी मागीर जेन्ना बॅक वायप्सान पुसले पळय लिटरली ओके तांबडे तांबडे भायर सरला जाणा बेगीन सगळें सारकें जाल्यार पुरो हेंचें काम पावली पार्किंग करपाक येयल्या अरे जालें पे पार्किंग दिसता तेजी हांव देंवता तेजी म्हापसा पावली फायनली ताका पळय सगळा पे पार्किंग पडली आनी उजवात बी घेतली तर म्हाका हें दवरपाक जाय जॅकेट बीन जॅकेट बी सारकें काडून दवरता हांव भितर शी कसलो ट्रॅफीक जाणा तोंड बी पळय कितें जालें तें गरमेन सामकें पिवया मागीर लायन बी येयली जाली जाल्यार न्हू पयलीं वचोन येवया न्हू चावी हांव दवरूं परत उजवात आमी घरा कडल्यान काडलेली जस्ट हांगासर न्हू फुलां आनी केळी घेतल्यात यो रे ताका पळय भरपूर अशी हांगासर भरपूर लायन बी आसता व्हडली बट आय थिंक आयज लायन ना बिकॉज आयज मोस्टली खूब जाणांक म्हटल्यार अशें चड जाणांक सुटी आसना न्हू म्हाका संक्रांतीचे ताका लागून आनी दनपारचो टायम जाल्लो आसा लायन बी कांय ना आयज अशें बरें दिसलें लायन ना ती पळोवन न्हू ताका ती लायन धरपाक ते दोन ना गावाकडे तेंच्यांनी फोटो काडपाक लायला आपलो भाव तांचो फोटो काडटा सो दर्शन जावन आमी यमी यमी जेवण आमी यो कसले पडपाचे पांयान साता कितें सो आमी जेवन बी येयली आमकां मातूय आयज लायन मेळोंक ना आनी आमी बरी बसान जेयल्यात लास्ट टायम आमी येयली तेन्ना खूब गर्दी आशिल्ली आमकां बसपाक बी मेळोंक नाशिल्लें बट दीस टायम आमकां बरें हें मेळ्ळां म्हाका हें आवडलें 50 रुपीज एक खंय ताच्या पार्सलाचें पडला ताका आमी आतां घरा वयतात बिकॉज खूब वत आसा आनी कांय घेवपाक नाका बिकॉज आमी दीस डेज आमी बॅक टू बॅक जात्रेक बीन अशें वचत आसात न्हू कोण वळखीचो गावलो आमच्या ते जात्रेक बी येतात तेमी आतां तेज्या डुप्लिकेट भाव आहा म्हणून सांगनाका आमचो ते एकटो फेरी लावपाक येता शर्टाचें दुकान बीन ती 3 जाणां भाव आसा 3 जाणां सेम दिसता हांव सामकें कन्फ्यूज फातर्प्या गेल्ले थंय दिसलो हांगाय परत दुकान लावन कसो आसलो म्हणून पयलीं तो व्हडलो भाव खंय ते गेलो एक वाटेन कसलें वत लागता ना वयता थंय थंय बिजी यो रे या तेजे 2 पार्सल येवपाचे आशिल्ले दिसता आयज एक हांवें आनी एक कितें तरी सो हेणें मम्माक सांगलें ओपन करून दिल्यारूच घे म्हणून आनी मम्माक खबर ना कितें येयला तें मग कितें तरी दुसरें पार्सल येयलें दिसता आनी मम्मा ताका म्हणपाक लागली की ओपन करून दी जस्ट बिकॉज तो ओपन करून दिना मम्मान ताका सांगलें लेके जाओ नाही चाहिए म्हणून आनी हो आतां भिलो म्हटल्यार जे पार्सल येवपाचें आशिल्लें म्हटल्यार हांवें आजून येवकूच ना खंय म्हटल्यार कळ्ळें तुमकां कितें सांगता तें हांव कन्फ्यूज आसा हांव कितें उलयता तें छे केलें मगो तुजो केक करून दिता मगो कॉलार उलयता मम्माक हांवें येयलें जाल्यार केक करून दिवपाचें आं आगो केक करून दी गो चेक खंय आडसर जाय म्हणून सांगला 2 आडसर जाय म्हणून सांगला तेका तुका उसारोच जाय म्हणून बोळ घालीन तर तूं खंय चाकू कितें कितें हाडला पळय रोमाट घालून ते ती हाडलेली ती किचन बरें आसा रे बरें लागता इवन जेयता आसतना लायनीन आमी लायनीन आमी मदींच घुसली म्हटल्यार कळकूच ना मदीं घुसप काय कशें तें थंयच्यान वाट बंद आशिल्ली थंय मदींच घुसली आमी तर हांव तुमकां कितें सांगी ओदोळ की आमी ओदोळ जेयता आसतना लायनीन मदींच घुसली म्हाका कशेंच शें दिसलें बट आमकां कळकूच ना आमी ज्या लायनीन वयताली न्हू मदींच म्हटल्यार ती लायन बंद केली सो आमकां दिसलें अशें वचपाचें सगळीं जाणां दुसऱ्या लायनीच्यान वचपाक लागली सो त्या वटेच्यान पयल्यार मदींच घुसतालीं सगळीं जाणां वचोन जाणां बट आसूं देवाचें दर्शनूय जालें आनी जेवपाचें बेगीन जालें सो आतां वत आशिल्लें
म्हणून आमी आनी भोंवनात बिकॉज खूब पुरो आला आनी हे दीस आनी हरशीं म्हणून आमी खंय खंय जात्रेक वचत आसात न्हू सो आतां आनी कांय नाका पुरो आतां आमी घरा वयता आतां बँकी जावन परत आयचो दीस बेस्ट आशिल्लो बरो दिसलो आतां आमी उसारोस पिवपाक गेल्ली आसा भावान अर्दे कुट्यात गाडी म्हाका चलय म्हणपा लागलो रे कितें जालें ताका सो आमी उसारोस पिवपाक गेल्ली आसा हांगासर हाफ वे ताका खूब न्हीद येवपाक लागली खंय सो मागीर आमी ताका तो म्हणपा लागलो की आपल्याक शुगरकेन ज्यूस पिवपाक जाय म्हणून बट हांव रावोकूच ना मदीं वाटेर सो आतां आमी घरा कडेन पावपाक येयल्या सांकवाळे पावल्यात आमी हांगासर सो हांगासर आमी रावल्यात आतां बिकॉज आत्यागेरूय वचपाक जाय आमकां काल सांगलेलें पळय हळदी कुंकूम आसा म्हूण तेंगेर आय सो तेंगेरूय वचपाक जाय पप्पाक वचपाक मेळना सो आमी वयतलीं हांव आनी भाव मोस्टली लेट्स सी भाव येता जाल्यार खबर बट हांव वयतलें म्हाका वचपाक जाय आनी ओदोळ पळय राधाकृष्णाच्या देवळान वचपाचें आशिल्लें पळय लेट जालो सो वचपाक मेळना जालें म्हटल्यार देवूळ बंद जाता न्हू तें सकाळीं 12 सुमार अशें बंद जाता तें म्हाजो भाव सारोस्कार जाल्लो आसा 50 रुपीज खंय तेका हाफ किलो कितें घातली ते हाफ अर्दे लिटर आमी मागीर वता मातशे वेळान न्ही मगा सो आमी घरा कडेन पावली पळय आमगेर एक इल्लोसो बाबू येयला आमगेर आनी पोचू वांगडा खेळटाले पळयना ताका पोचू खेळटाले तेजे वांगडा ते बाबू वांगडा खेळटाले हय हय न्हिदला पळय कसो तो सो तेणेन म्हाका गिफ्ट आई कसली पडला गिफ्ट हाडला खंय हे तेणेन म्हाका लागून ऑर्डर केला खंय भावान फर्स्ट टायम ना रे अभी न्हिदला पळय कसो उठ रे कसो घालतलो तो हांव कितें हांव बडबडलो तितून ना सो हें ओपन करून पळयता पयलीं कितें हाडलें म्हाका दिसता गिटार हे गिटार क्लासिसाक घालना आसतना म्हाका गिटार घेवन दिता म्हाका गिटार जाय आशिल्लें पूण म्हाका गिटार हें करपाक कळना हांव तुमकां ओपन पयलीं करता आनी मागीर समज हो गिटार न्हू जाल्यार हांव तुमकां एक स्टोरी सांगता म्हाज्या बापाय बद्दल डॅडीन कितें केलें तेन्ना हांव 12वेक आशिल्लें तेन्ना हां ना हाडलेलें खंयचे हांव न्हू टुवेल्थाकूच आशिल्लें दिसता न्हू मागीर हांव काय 11थाक आशिल्लें तें हांव तेन्ना ते गिटार क्लासिसाक जाय म्हणल्यार 11वें दिसता तें 11वें 10वें न्हू तें कॉलेज वता तेन्ना हांव तेन्ना हांवें डॅडीक सांगलें म्हाका गिटार क्लासिसाक घाल म्हणून आनी गिटारूच दिसता तें आनी म्हाका गिटार खूब लायक आशिल्लें अशें प्ले करपाक सो हांव पयलीं तुमकां स्टोरी सांगता मागीर ओपन करता सो डॅडीन न्हू म्हाका थंय व्हेलें आमच्या हांगा MESA कडेन शिकयतालें थंय व्हेलें गाडी स्टॉप केली एक्झॅक्ट स्पॉटार पावन आनी देंवचे पयलीं डॅडीन म्हटल्यार हांव गाडी दार ओपन करनाका राव खंय बाय तो कोण शिकयता पळय तो चेडो खंय हय गे तो चेडो म्हणपा लागलें हांवें म्हटलें जाल्यार कितें जालें ना म्हणपा लागलो तुका आपूण एक काम कर खंय तुका आपूण पार्लराक व्हरता खंय तुका जाय तें तूं कर खंय सगळे पयशे आपूण दिता खंय मागीर आतां आनी कितें सांगतालें बरें म्हणून सांगलें आनी ते पार्लरा कडेन गेलें आनी थंय गर्दी आशिल्ली ते गर्दी आहा म्हणून तो म्हाका सांगता आसूं सोड बस गाडयेन परत खंय थंय येला आनी बसून घरा या खंय मागीर तूं कर खंय तुका जाय तेन्ना आनी मागीर तेजें टॉपिकूच ना म्हाका हेंय ना तेंय ना तें म्हणटा पळय ना घर की ना घाट की तसलें म्हाका केल्लें आनी तेजे उपरांत मागीर तो टॉपीक हांवें केन्ना काडूं ना कोणें केल्लें न्हू अशें याद तुका डॅडी म्हाका खबर आशिल्लें पूण म्हाका प्ले करपाक कळना म्हाका पळयना कितें गिटार अभीन हाडला न्हू सो अभी आतां नेक्स्ट कामां लागतलो पळय बरें नेक्स्ट सॅलरीच्यान अभी म्हाका क्लासिसाक घालतलो गिटार क्लासीस हें कशें चलयता पळय थंय ना रे कित्याक आतां म्हाजे पयशे मोडून काय हांव वचोंक शकना
पोचू थँक्यू अभि बरं असता असतले भितर आहा दिसान कितरी आहा तडा बरं असता न्हू थँक्यू ते कशें जालें तें म्हाका खबर ना हय आनी कितें तरी आहा हितून राव बाय हें कितें आय थिंक हें बॅग तेजें सो डबो खाली आसा बॉक्स खाली कितले पडले रे पूण एका सांग तरी पोचू पळय गो पोचू बॉक्सान घुसला पळय पोचू एबे कोण घुसले पळय भितर एबे पोचू आपुणू धांवन गेले त्यात भितर बंद करता पया पया पोचू पोचू आगो बॉक्सा भितर बंद करता आवय पया 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 बंद करता हे अभि फुगारातले नाक्षी माता नाका अभि नाका रे पोरा चालू असा का नाका असू नाका झालं त्या फुगा झालं ते पण माझे न्यू गिफ्ट थँक्यू कितले पडटा का तो कितलो खुश पळय ताका फोटो एक तू पापी दिवन एक पॅडिग्री खंय ते गेले ते विस्कस तरी हाडपा न्हू ताका अभि ते खूश जाता आशिल्ले हें कितें तें पळोवया हेंय ओपन करया आय थिंक हे बॅग शे दिसता म्हाका हेका अरे तेजें हें खंय आसा रे तेच सांगता दिवूक नाका ते खंय तरी आसता म्हाका खबर ना तेजें बॅग हें याच्या भितर कोण बंद कित्याक केलें वाजोवपाचें आत्तां खासदार मरे तूं तो आत्तां प्ले करी गिटार आनी ताणें बंद केलें जालें एक जाल्यार म्हाजी पोचुले एक ताका नाक्षी लायज अभि ते आनी जिमी पे पोचू 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 बॉक्स पोचूक फक्त खाली बॉक्स हाडून दिल्या पुरो दिसता पोचू खुश अरे कितें जालें रे अरे तशें कितें आसा तूं काय कळना न्हू दाखय ते दाता तितून कितें खंय आहलेलें तें एक कितें म्हणटा कशें बसला पळय अभि ताका दिवन मरे तुवें कांय हें कितें अजून आनी 3 कलर्स आहा पळय डिफरंट वाजोवपाचे हय हय ते कितें आहा दिसता घेवकूच ना सो जशें हांवें ओदोळ सांगलेलें पळय की आमकां आत्यागेर बी वचपाक जाय म्हणून सो आमी आतां आत्यागेर वयता हळदी कुंकुमाक जालें तुजें कितलो टायर्ड जाला पण म्हाजो फेस पळयात सामकें बट नो ऑप्शन वचपाक पडटा सो काल वचपाची आशिल्ली पळय आत्यागेर मागीर वचोंक मेळोंक ना मागीर ते नासले घरा कडेन सो तेजे हळदी कुंकूम आमी तेणें आयज आपयलें आमी आतां वयतात ओलेंग येता खंय आमच्या वांगडा कितें जालें रे काल आमी सनसेट पळोवपाक म्हणून वयतालीं पूण मागीर आमकां सनसेट पळोवपाक ना मेळ्ळो सो आतां आमी आत्यागेर वचपाची आशिल्ली हळदी कुंकुमा लागून जाल्यार भाव म्हाका बिचीर घेवन ताका सनसेट पळोवपाक जाय खंय मागीर तो म्हणटा आत्यागेर या खंय म्हणटा ओके म्हाका कांय इशू ना कित्याक म्हाका जाल्यार हॉलिडे सो म्हाका कांय इशू ना आनी पळय अजून सनसेट ना जावं आतां जातलो दिसता तो बरो दिसता पळय आदेव राव आदेव तर राव आरोसीम बिचीर येयल्या कितले फाटी पावला मरे तूं आनी एक कोण दिसलो तुका काय विचारपाक आतां तितलें टायर्ड जाला तेंगेर वयता आसतना आनी टायर्ड जातली आमी जाणा मरे म्हाका आमी पयलीं आतां दुसऱ्या आत्यागेर गेल्ली येता आसतना म्हाका भावजी विचारता तूं इतलें काळें काळें कशें जाला गो गा खंय मेकअप करूं नाका खंय आयज पावडर लावना काय विचारी म्हाका हांवें म्हटलें ना आमी म्हापसा बी गेल्ली म्हणून सांगलें सो टायर्ड जाला म्हणून सांगलें चावी घेतली तुवें चावी रे पळय सनसेट जाता बरें दिसता न्हू कॅल्सिना वांगडा येताले हांगासर आमी ह्याच वाटेन भोंवता न्हू हरशीं म्हणून हांगा पेटे बी दिसना कितें
पळय तेका स्टार्ट ते गेले स्नॅप धाडपाचे पळय क्रिसमस बी आशिल्लो न्हू न्यू इयराचे सो स्टार्स बी लायिल्ले आसा हांगासर माझ्या भावान म्हाका बिचीर पळय कशें हाडला ते कुर्ता बिर्ता घालता अशें बिचीर सांग आनी वयल्या हांगा कितकीं जाणां आसा अशीं म्हाका कशेंचशें दिसता ऑकवर्ड कशें हे पळय कितलीं जाणां आसात पळय आनी ते ऑकवर्ड खंय फील येता पांय घालता तूं उदकान कित्याक कितलो क्रावड पळय हांगासर आनी हो पळय सनसेट जाला तो बरो दिसता न्हू भुरगे बी खेळटाय पळय धाकटे अशें पयलीं हांव ल्हान आसतना म्हाका मम्मा बिचीर बी घेवन वयताली मम्मा डॅडी तेन्ना म्हाका तसलो सेट दितालो खेळपाक आनी हांव उदक भरून हाडून खेळटालें कसले खेळटा पळय ते इल्लेशे बाय का बाबू तो त्या वाटेनूय एकटे आहा हो पळय तो बाबू सनसेट जाता सनसेट स्काय पळय स्काय बरें दिसता ते लायनशी बेस्ट दिसता न्हू स्काय बी वाव पीस कसो बट टायम ना आतां हांगासर बसपाक चड वेळ हे आनी एक बेबी येयले इल्लेशें आपलें सामान घेवन येयलें तें खेळपाचें अभी ते आपलें सामान घेवन येयलें खेळपाचें रेवेन धांवता पळय कसले ते आनी हांगासर पळय डेकोरेशन पळय कशें केलें तें झाडांचेर हें म्हाका दिसता न्यू इयरा कडेन केल्लें दिसता क्रिसमसा कडेन बीन तें डेकोरेशन त्यागेर वयतात हांगासर लागींच आसा ऑलमोस्ट आमी पावली आहा त्यागेर आतां एक 10 मिनटाची ना 5 मिनटाची वाट उरला ना रे अभी 5 मिनटाची वाट उरलेली आसा मातशें केंस सारके करता आनी मागीर वयता पांय मातशें फापडुपाक जाय की रेंव लागला पांयन हरशीं म्हण तेंच्या थंय की रेंवूच आसा म्हाज्या आत्याले थंय भायर घराच्या भायर सर गेली न्हू जाल्यार अख्खें रेंव आसा आमच्या कशें घराच्या भायर माती बी आसता तशें तेंच्या थंय ना माती ना रेंव आसा सगळें हें कितें ना रे बाबा नॉट इंट्रस्टेड भंय दिसता म्हाका उदकान बी म्हाका तें नाकाली रायड बीन करपाचें ना म्हाका भंय दिसता म्हणजे आतां आमी घरा वयतात थंय मागीर कितलो काळोख रे हांगा म्हाजें तोंड दाखोवपाक येना दिसता म्हाका फक्त तोंडाक काळोख पडटा फुडलें दाखयता म्हणटा ते गाडयेची लायट आनी स्ट्रीट लायट पळोवन विसवाट दिसता सो आमी आत्यागेर गेल्ली न्हू मागीर दुसरे काकीगेर बी गेली तिचे थंय आनी नवीन भाभी येयल्ली आसा म्हटल्यार ती न्यू वॉकर सो तिका केन्ना मेळोंक नाशिल्लें सो तिकाय मेळ्ळें थंय विडियो काडूंक ना बिकॉज खूब जाणां सयरी येयल्ली थंय सो म्हाका मातशें जातालें आनी खालें बिलें आनी भायर सरला भाव ना येवंक तेंगेर भाव फक्त आत्यागेर वचून बसोन रावलो लसता तो सामको काय बरें गेलां मातशें व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच आमी आतां घरा कडेन जस्ट पावले आसा पोचू पळय ते मस्ती करते कितें हाडला कितें ना म्हाका ना ताका सगळें जाय पळोवपाक पोचू हे बय कितें हाडला आतां सगळें पळोवपाक वयता आतां सो आयचो व्हिडिओ म्हाका दिसता हांगाच एंड केल्लो बरो कसो कित्याक आयज खूब लॉंग जालो आमी दनपारां भायर सरलेली ती आतां घरा कडेन पावल्या कितें राव रे कोण ताका चणे जाय दिसता ताका दोन घाल रे ताका सायबा म्हाज्या ताका चणे जाय दिसता उकडलेले चणे धाडल्यात आत्यान ताका जाय दिसता आतां घातले खावपाक कळना ताका आतां सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच एंड हांव परत मेळटा तुमच्या वांगडा म्हज्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील दॅन बाय गायज टेक केअर एंड असोच मोग आसूं दी बाय